मोहिमेवरून चालल्या आमच्या बावा विनोद्यांक तुजी मोजत पावोय साक्षी दिवंक जेजूक बावार पोसरूंक उर्बेन बोर आमकां जागोय तुजे वाजा आमच्या बावा तुजे पासत आर्गां मोहिमा बापाक जेजूक पवित्र आत्म्याक आर्गां मोहिमा सासना चे शुभ वर्तमान. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुद्याच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी ताणें अशें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदोलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खे जेरुजालेम. समेस्त मुखेल यादनिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुद्याच्या बेतलेहेमांत, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयलोलें आसा, आनी तूं जुद्याच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुद्याच्या मुखेल्या मदें सगळ्यावन ल्हान न्हय तूं? कित्याक तुजे थंय निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरचेक गोवल्या पोरी चोरयतलो. तेन्ना हेरोदीन त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हेले आनी नखेत्र केन्ना दिश्टी पडटलें ते विशीं तांचे कडेन बारकायेन विचून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटाना म्हणलें, वचात, बालकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवूय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले. तांणी उदेताना देखलोलें तें नखेत्र तांच्या मुखार वचूंक लागलें आनी बालोक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबले. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बालोक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, धूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनान शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. देवाचें उतर हें.